केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायक आणि राज्य पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे नेरूलच्या कोको बीचार वचून वॉटर स्पोर्ट्स बोटीकारांची भेट घेतली। वॉटर स्पोर्ट्स बोटीकारांनी आपापल्यो अडचणी मंत्र्या मुखार मांडल्यो। ह्यावेळी सालिगांवचे आमदार केदार नायक लेगीत हजर आशिल्ले। असेंब्ली स्टेटमेंट केलं तुम्ही आम्ही असेंब्लीत क्लियर स्टेटमेंट केलं बीच कॅपॅसिटी पळोवन तुमकां बोटींची परमिशन घ्या ताच्या खातीर कॅप्टन ऑफ पोर्ट नंतर फिटनेस दिता बोट त्या एरियेन चलतली काय ना चलोवंक मेळटा काय ना हे टुरिजमाची एनओसी ऑनलायन घ्या टुरिजमान एनओसी दिली की तुमी मागीर वचून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सांतल्यान घेयात सांगूनय तुमी कितें केलें तुम्ही गेले कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन कितें प्रोसिजरान गेले ते करून काडले कित्याक ते तुमी उलयले मिडिया फुडें ना केलें तुमी आता 30 जाग्यार सुद्दां घालतले बोटी फाल्यां हांगाच्यो आनी 100 वाडल्यो जाल्यार तितली कॅपॅसिटी आसपाक जाय सो जितले आमी केदारा कडेन तुमकां आमदार जो घेता विशय ती कॅपॅसिटी स्टडी करता रिलीज करता आयज स्पेशल श्रीपाद भाऊ तुमकां मेळोंक आयला ताका लागून हांव श्रीपाद भाऊ देव बरें करूं म्हणटा तुमचो निल्ला गांवांतलो सदांच आशिर्वाद श्रीपाद भाऊ मेळ्ळो आसा आशा दवरता की ह्याय फावटी एक मोठ्या मतसंख्येन एक व्हडल्या मार्जिनान निल्ला गांवांत बीजेपीक श्रीपाद भाऊ वोट मेळटले म्हणून तुम्ही आयज आमच्या कडेन गव्हर्मेंटाक हेल्प करता आनी आमचे जे भुरगे यंगस्टर हांगा जे बिजनेस करता त्या बिजनेसाक आमकां खुबशे प्रॉब्लेम जाता आमकां सदांच गव्हर्मेंटाचो हेल्प जावो आसता आनी तो गव्हर्मेंटाचो हेल्प घेतले आनी गव्हर्मेंट आमच्या कडेन आसले जाल्यार आयज आमी गव्हर्मेंटा कडेन रावपाक जाय आनी गव्हर्मेंटा कडेन रावल्या कारणान आमच्या सदांच फुडें कितें आमकां डिफिकल्टीज आसतल्यो सो डिफिकल्टीज सॉल्व करपाक आमचो एम एल ए आमकां फुडें आमकां ज्या ज्या डिपार्टमेंटान जाय त्या डिपार्टमेंटाचो आमकां हेल्प जातलो।